मोगाच्यानो वो वेळ माणकां मोतयां आयकुचो देखून ती आयकात. भारताचे उत्तरे कुशीन टिबेट देश आसा. थंयचो चडावत लोक बौध्द धर्माचो आनी थंय बौध्द धर्माचे जायते मठ आसात. त्या मठाच्या वडिलाक लामा म्हणटात आनी लामाच्या हाताखाल आसलेल्या ताच्या शिसांक भिकू म्हणटात. आतां अशें जालें टिबेटाच्या उत्तरे कडेन जायते मठ आसले आनी तांतल्या एका मठांतल्या लामान दक्षिणेंत आसल्या आपल्या इश्टाक लामाक म्हणलें, आतां म्हजी प्राय जायत आयली, म्हज्या लागीं कोण भिकू ना, म्हजे उपरांत हो मठ चलोवची जबाबदारी एका तरणाट्याक भिकूक हांवें दिवंक जाय, पूण म्हज्या लागीं कोण ना. तुज्या लागीं जायते भिकू आसात अशें हांवें आयकलां. एकल्या एका बऱ्या भिकूक तूं दान दी, हो उपकार हांव तुज्या लागीं मागतां अशें ताणें एक कागद चीट बरयली. दक्षिणेच्या लामान ती चीट वाचली आनी मागीर ताणें दुसऱ्या दिसा आपल्या भिकूंक आपयलें आनी म्हणलें आनी चीट वाचून दाखयली. आनी ताणें मागीर 5 जाणांक वेंचून काडले भिकूंक आनी तांकां म्हणलें, फाल्यां सकाळीं बेगीन उठात आनी उत्तरेक आसल्या म्हज्या इश्टाच्या मठाक वचात. 5 जाण भिकू दुसऱ्या दिसा सकाळीं बेगीन उठले आनी भायर सरले. भिकूचें जिवीत एकदम सादें. ते चड वेताना तांचे कडेन वजें ना. तांणी घाल्ले एक वस्तूर आनी एक जोडी वेगळे तितलेंच, आनी एक भीक मागचें एक तांचे कडेन कायदन आसता तितलेंच आनी कांय ना. भीक मागून ताणें तांचें जिवीत सारता. ते 5 जाण चलूंक लागले. तेन्ना हांगा दुसऱ्या दिसा हे भिकू आसात पळया, लामाक विचारतात, लामाजी, तुमच्या इश्टान एका भिकूक धाडात म्हणून तुमचे कडेन विनंती केल्ली आनी तुमी तशी ताजी ती चीट काल आमकां वाचून दाखयली. तुमी 5 जाणांक कित्याक विंचून धाडले? तेन्ना लामा म्हणटा, तें तुमकां मागीर कळटलें, आतां तुमी तुमचो वावर करात. हे 5 जाण आतां चलूंक लागले. वेता 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 सांजेर एका गांवांत पावले. त्या गांवचो सगळो लोक बौध्द धर्माचोच, पूण तांकां थंय शिकोवन दिवंक कोण ना. त्या गांवचो लोक सगळो आयलो आनी ह्या 5 जाणां भिकूंक पळोवन आनी खुशाल जालो आनी तांणी म्हणलें, आमच्या गांवांत कोणूच भिकू येना, आतां आमकां इल्ली बुद्धाची शिकवण सांगात. ताणें बरे भशेन तांकां इल्ली शिकवण दिली. रातीक ते जेवले थंय आनी दुसऱ्या दिसा वचूंक भायर सरले. तेन्ना गांवचो लोक म्हणटा, तुमी 5 जाण आसात, तुमी सांगलें थंय फकत एका भिकूची गरज आसा. एकल्याक तुमी हांगा दवरात न्ही, एकलो कोण तुमचो हांगा रावात, कित्याक आमी बौध्द धर्माचेच, तुमच्याच धर्माचे, आमकांय शिकोवन दिवंक कोण तरी जाय न्ही, एकलो रावात. तेन्ना एकलो भिकू म्हणटा, बरें हांव रावतां, कित्याक लोक मागता तांची हांवें सेवा करूंक आसा, तांकां हांवें बुद्धाची शिकवण दिवंक आसा, नाजाल्यार ते बुद्धाची शिकवण मागीर विसरतले. तुमी वचात म्हणून तो चौगांक धाडटा आनी तो थंय रावलो. हे 4 जाण चलत 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 अशे मुखार गेले. मुखार वेतना पट्ट्यान सांज जाली आनी एक गांव मेळ्ळो. त्या गांवांत बौध्द धर्माचे लोक, पूण आतां ते बुद्धाची शिकवण पाळिना, सगळें सोडून दिलां तांणी. तेन्ना
हे चारांतलो एकलो म्हणटा, पळय ह्या आदी बुद्धाची शीस आसले, आतां तांणी आमचो बौध्द धर्म सोडून दिला. हांव तांकां शिकोवंक हांगा रावतां आनी तांकां परत्यान आमच्या धर्मान फाटीं हाडटां. तांकां बुद्धाची शिकवण बऱ्या भशेन समजोवन सांगता. तुमी वचात. दुसरे दिसा सकाळीं ते एक जण मुखार गेले. वेता वेता परत्यान सांज जाली आनी ते पावले एका ल्हानशा शारान. आनी थंयसर एक धाकटो राजा आसा. राजाच्या रावळ्यार ते गेले आनी राजा भोव खुशाल जालो. ताणें ह्या भिकूंक मोगान मानान स्वागत केलो. आनी मागीर राजान म्हणलें, पळय हांव राजा ह्या वाठाराचो, पूण कितें करुया? म्हाका पूत ना, धूव आसा. आतां म्हज्या फाटल्यान कोण राजवट चलयतलो? आमचे परंपरे प्रमाणे चलो जाय, राजवटकी चलो. मागीर ताणें एका भिकूक पळोवन म्हणलें, तूं पळोवंक बरो सोबीत दिसताय. तूं कित्याक हांगासर रावनाय आनी म्हजे धुवे कडेन काजार कित्याक जायनाय तूं? आनी म्हजे उपरांत ही सगळी राजवटकी तुजी, तुमचो राजवट. राजा जावन हें सगळें चलय. तेन्ना तो भिकू आपल्या सांगात्याक म्हणटा, आनी राजा सांगता तें खरें. हांगा कोण ना राजवटकी चलोवंक. तुमी वचा दोग जाण मुखार, हांव रावतां. तो हांगा रावलो आनी मागीर खंय राजाचे धुवे कडेन काजार जालो. हे दोग जाण भिकू आतां चलूंक लागले. गेले 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 गेले. रात जाली. गांवच मेळना. आतां खंय रावचें? आनी भूक लागला. अशें पळयता पळयतना वयर एक दोंगराचेर बारीक उजवाड दिसता. हा, उजवाड आसा म्हणटच दिलो तें कोणाचें घर आसतलें. हे कशें कशें चडून दोंगर चडून वयर गेले. थकलात, तानेलात. थंय वेताना दोंगराचेर एक धाकटें घर आसा. थंय वचून तांणी दाराचेर मारलें. तेन्ना एकटी तरणाटी चली भायर येता आनी ह्या भिकूंक पळोवन नमस्कार करता आनी म्हणटा, तुमी येवन व्हडलो उपकार म्हजेर केलो. म्हजी आवय पळय आज सकाळीं तांची कोण सयरीं ह्या संवसाराक अंतरल्यात म्हणून गेल्लीं, आजून फाटीं येवनात. हांव तांची वाट राखतां आनी हांव सारकी भियेलें. आतां रातीक हांवें एकल्यान हांगा कशें रावचें ह्या घरांत? म्हाका ती संवय ना. तुमी आयल्यात भोव बरें जालें. म्हूण तिणें तांचे खातीर जेवण रांदलें, तांकां पिवंक उदक दिलें, न्हावंक उदक दिलें, सगळें केलें आनी भिकू न्हिदले. दुसरे दिसा सकाळीं आतां परत्यान तांणी मुखार वचूंक जाय. तेन्ना एकलो भिकू आपल्या सांगात्याक म्हणटा, तूं मुखार वच. तेन्ना तो विचारता, कित्याक तूं येनाय? न्हय, हांव येता आसलो, पूण पळय हे चलयेचे आवय पळय आजून येवंक नात. तिका अशें सोडूंक जाता आवय? आनी परत्यान ती आज राती येतली म्हूण कितें खात्री आसा आवय? तूं वच, हांव तिचे लागीं रावतां. ताणें अशें कित्याक म्हणलें? ताका ते चलयेचेर मोग उपजालो, आकर्शण आयलें. देखून ताणें अशें सांगलें. आतां एकटोच भिकू उरलो आनी तो चलत 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 उत्तरेक त्या मठांत पावलो आनी थंय वचून लामाक ताणें नमस्कार केलो. आनी लामान म्हणलें, जावं देव पावलो, तूं आयलोय न्हय, बरी गजाल. आतां म्हाका कांय भिरांत ना. म्हजे उपरांत तूंच आतां लामा. आतां हांव तुका सगळें कितें शिकयतां. हांव कितें जाणा आसा पळय ह्या आमच्या बौध्द धर्माची आनी बुद्धाची शिकवण तुका कळीत नासली सकट हांव शिकयतां. आनी ताणें मागीर दुसरे दिसा एक कागद बरयलें, चीट बरयली. कोणाक? ह्या दक्षीण मठांत आसल्या आपल्या इश्टाक. आनी तुवें धाडलो लामा भिकू म्हाका पावलो, तुका देव बरें करूं. जेन्ना ती चीट हांगा पावली, हांगाच्या लामान ती चीट वाचून परत्यान आपल्या भिकूंक वाचून सांगली. आनी मागीर म्हणलें, आतां तुमकां कळ्ळें मू हांवें 5 जाणांक कित्याक विंचून काडले तें?
तेन्ना ते भिकू म्हणाले, "ओय लामाजी, तूं भोव हुशार आनी अणभव मनीस, आमकां तितलो अणभव ना. 5 जाणांक तुवें वेंचून काडले, एकलोच थंय वचून पावलो. एकल्याकच जर तुवें वेंचून काडलें जाल्यार तो थंय घडये पावचोच नासलो." लामान म्हणलें, "बरें, शिकल्यात मूं, हें मतीन दवरात. आतां चला, तुमचें काम करात." ही काणी आमच्याय जिवितांत घडटा. आमी एका उद्देशा खातीर मुखार सरता. चिंतुया, म्हाका आतां एक बरो फुटबॉल खेळगडी जावंक जाय. हांव कितें करतां? एक फुटबॉल क्लबाक जॉयन जातां. थंय कोच आसा. म्हाका कोच म्हणटा सदां सकाळीं हांगा इतल्या वरांचेर ये, तुवें खेळूंक आसा, तुवें हें करूंक आसा, तें करूंक आसा. बरें, हांव सकट करतां. थोडे दीस करतां. मागीर एक दीस म्हाका आळसाय जाता. सदां सकाळीं इतल्या बेगीन उठचें पडटा. आज एक दीस नाका, इल्लेशें न्हिदतां म्हूण हांव बरो न्हिदतां. त्या दिसा हांव वचना. बरें, कांय दिसा उपरांत म्हणटा, आमचें आतां फेस्त आयलें न्ही, व्हडलें फेस्त. फेस्त सोडूंक जाता म्हणून त्या दिसा हांव प्रॅक्टीस करूंक वचना. एक दीस आळसाय, एक दीस फेस्त, आनी एक दीस काजार, मागीर आनी एक दीस आनी कितें, अशें करून हांव पळय म्हजो उद्देश आसलो पळय फुटबॉल खेळगडी जावचो, तो हांव विसरतां. हांव मागीर फुटबॉल खेळगडी जातां? कसो जातलो हांव? कित्याक फुटबॉल बरो खेळगडी जावं ताच्या फाटल्यान घाम आसा. फकत खेळाच्या मळार न्ही, संवसारांत तुमी खंयच्याय महान मनशांक घेया, ते विज्ञानी म्हूण घेया, कितें एका दिसान ते विज्ञानी जाले? हो कलाकार आसात, संगीतकार आसात, शास्त्रीय संगीत गावपी आनी वाजोवपी आसात. वरांचीं वरां तांकां प्रॅक्टीस करचें पडटा न्ही. मागीर चित्रकार आसात. कितें तुवें काडलें पयलें चित्र सारकें फामाद जाता. तीं चित्रां काडूंक जाय, तुका मागीर तुजो शिकोवपी मेस्त्री म्हणटा अशें न्ही, तशें न्ही, अशें कर, तशें कर, हो रंग सारको ना, तो अशें जावं, तूं मागीर चित्रकार जाताय न्ही. तूं एक शिल्पकार जाताय. मुर्ती करताय, फातरांची मुर्ती करताय, ते करताय, एका दिसान जाताय. कितलो तुका घाम काडचो पडटा. एक बरोवपी तुका जावंक आसा. कितें पयलींच बरयल्ली काणी तुजी संवसारभर गाजतली? ना न्ही. एक बरोवपी जावंक सयत घाम आसा. एक कवी जावंक तुवें घाम काडूंक आसा. एक बरो शिकोवपी जावंक तुवें घाम काडूंक आसा. अणभवांतल्यानच आमी जिवितांत वयर येता न्ही. म्हणटना जिवितांत वयर सरूंक थंय मोटवी वाट ना, शॉर्टकट ना. घामाची एकच वाट, ताका हांव म्हणटां खुर्साची वाट. जेजू खुर्साचे वाटेर गेलो वेताना ताका कितले त्रास भोगले. तो पडलो म्हूण तो थंयच उरूं ना. तो उठलो आनी मुखार गेलो आनी गेलो. शेवटी ताका खुर्सार मारलो आनी मागीर ताचें पुनर्जिवनपण जालें न्ही. जेजू जैतेवन जालो. तर जैताची वाट पयली खुर्साचे वाट्यांतल्यान सुरवात जाता, हें आमी समजून घेवंक जाय. पयलीच वाट जैताची आसना. खुर्साचे वाट्यांतल्यान जेन्ना तूं पैण करताय, प्रवास करताय, ताचो शेवट तुका मेळटा मेळटा ती जैताची वाट आसता. म्हणटच खंयचेंय आमी काम करतना मन लावन, चीत दिवन, 100% तातूंत मन लावन आमी तें करूंक जाय. आमी केल्लो निर्धार आमी बदलूंक फावना. निर्धार तो निर्धार घेतलो मूं, पण आतां निर्धार करचे पयलीं बरें चिंतूंक जाय. म्हाका फुटबॉल खेळगडी जावंक जाय वा बास्केटबॉल खेळगडी जावंक जाय. म्हाका क्लासिकल गावपी जाय वा क्लासिकल वाजोवपी जावंक जाय, हें हांवें पयलें थारोवंक जाय. आतां एक सुरू केलें, अर्द्यार सोडलें. पयलीं हांव शिकूंक बसलो वायलीन. मागीर वायलीन शिकलो, हें आनी भोव कठीण, चल नाका म्हणून गिटार घेतलें. मागीर गिटार नाका, किबोर्ड सोंपो पळया. किबोर्ड वाजोवंक एकदम चड, तातूंय कठीण आसा, ना म्हणना, पूण वायलिना परस गिटारा परस किबोर्ड वाजोवंक सोंपो. हांव तातूंत पडटां.
ना म्हूण हांव सारकें वायलिनी शिकना, ना गिटारी शिकना, ना म्हणून मागीर किबोर्ड ना. 4 दीस कितें खेळ्ळो मागीर सोड दिलें. आसा ते कुशीन. तशें जावंक उपकारना. म्हूण आमकां कितें जाय तें कोणें ठरोवंक जाय? आमीच ठरोवंक जाय. म्हाका कितें जाय? म्हज्या आवय बापायक न्हय, म्हज्या इश्टांक न्हय, शेजाऱ्यांक न्हय, सेरेदाऱ्यांक न्हय. म्हाका कितें जाय तें हांवें ठरोवंक जाय. हे पयले सवाल जिवितांत हांवें विचारूंक जाय. आनी दुसरे सवाल हांवें विचारूंक जाय, तें म्हाका कित्याक जाय? हांवें ताका जाप दिवंक जाय. तें म्हाका कित्याक जाय? आनी ताचे उपरांत हांवें सवाल विचारूंक जाय, जें कितें म्हाका जाय तें म्हाका खंय मेळटलें? कितलें मेळटलें? कोणा लागीं मेळटलें? खंयच्या वेळार मेळटलें? कशें मेळटलें? ही सवालां विचारूंक जाय. आनी सगळें म्हाका मेळटच हांवें निमाणे सवाल विचारूंक जाय. आतां जें कितें म्हाका जाय तें म्हाका आतां मेळ्ळें. ताचें आतां हांव कितें करतलों? कितें करतलीं? कितें करतलें? ह्या सवालांची जाप हांवें सोदूंक जाय. म्हणटना जिवितांत जैत जोडूंक एकूच वाट कश्टांची, त्रासांची, खुर्साची वाट. तर खुर्साची वाट आमी चलुया आनी जैत जोडुया, जिवितांत वयर सरुया. हेंच म्हजें तुमचे लागीं मागणें. तुमी माणकां मोतयां उमेदीन पळयतात, आयकतात. तुमकां हांव बरें मागतां. आमचो तुमचो मोग सदां उरूं दी, वाडत वचूं दी. हेंच म्हजें मागणें. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.